आमी आमचे जिविताचे नदर मारून पळोवया. जायत्या फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच कितें जाता, आमचे घराब्यांनी वा आमी खंय काम करतात थंय वा आमचे फेरवळेन देखून कोणूच दुसरो कोण नवो आयलो आनी तो पॉप्युलर जावंक लागलो, तो सगळ्यां मदीं बरो जावंक लागलो. आमची काळजां केन्ना केन्ना दुखतात आनी आमी त्या मनशाक खालती घालूंक सोदतात. आयज आमकां जेजू म्हणटा की आमी खालती जावन आमी ती पॉप्युलरिटी सोदूंक न्हय, पूण आमी देवाचेर भर धरून खालती जावन भिरांतेक फुडो करून मुखार वचूंक गरजेचें आनी त्याच मार्गान चलूंक गरजेचें. पूण दुसऱ्यांक वायट करूंक न्हू, पूण आमची खालती जावन आमी देवाच्या मार्गान चलूंक वचूंक गरजेचें. हें आयज जेजू आमकां सांगता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आमी ह्या वचपाचें नियाळ करता आसतना आमचें जिवीत, आमचें काळीज देवाचेर आदारून करुया. देवाचेरच आमी आमचो संपूर्ण भार सोडुया, ताचेर आमचें जिवीत घालुया. तेन्ना आमच्या जिवितांत ज्यो भिरांती येतात, कसलो फुडो करूंक ते आमी सगळें पावची नात, पूण देवाच्याच आदारान ती आमी फुडो करूंक पावतलीं.